नमस्कार. पोळे प्रुडंट खबरो. पावणेचे मिनाचे ट्रिपीक 11 रुपया 10 पैसे रेट दिवंक सेजा खंय तयार. ट्रकवाल्यांचेर घाल्ल्यो केशी फाटी घेवंक तयार. मात नव्या मिनाचे रेटीचेर मंगळारा निर्णय. इंग्लिश भारतीय भास विदेशींनी कोंकणीची रचनात्मक चळवळ शेणल्या. चळवळ जाल्या खाजगी. सगळे इंग्लिश शाळांक अनुदान दियात. दत्ता नायकाचो बॉम्ब. पठाणकोटात ऑपरेशन चालूच. 5व्या आकांतवाद्याक मारलो. एअरबेस काबार करपाचो आकांतवाद्यांचो प्लान. युनायटेड जिहाद काउन्सिलान घेतली हल्ल्याची जबाबदारी. पणजे महापालिका वॉर्डाच्या डिलिमिटेशनाची अधिसुचोवणी 11 जानेराक. सरकाराची हायकोर्टाक माहिती. महापालिका वेंचणूक 6 मार्चाक, 9 फेब्रुवाराक अधिसुचोवणी. आणि उत्तर पूर्व भारतात 6.7 ताकीचो भूंयकांप. 8 जाणांक मरण, 90 जखमी. म्यानमार, बांगलादेश, भूतानाक धपके. इम्फाला लागसार केंद्र एनडीआरएफ बचाव मोहिमेचे. खबर विस्तारान. पावणेच्या मिनाचे ट्रिपीक 11 रुपया 10 पैसे रेट दिवंक सेजा खंय तयार जाल्यात. उसगांवां ट्रकाक उजो घाल्ले केशींत आंदोलक ट्रकवाल्यांचेर घाल्ल्यो केशी फाटी घेवंकय सेजान खंय तयारी दाखयल्या. सोमारा सेजा आनी ट्रकवाल्यांच्या सांखळे जाल्ले बसके उपरांत ह्यो गजाली थारल्यो. सेजाच्या मिनाची येरादारी एक वेळ बुधवारा सावन परत सुरू जावंक शकता. मात नव्या काडटा त्या मिनाच्या रेटीचेर मंगळारा मुख्यमंत्र्या बरोबर बसकेंतच कितें तें थारतलें. आम्ही ज्यो मागण्यो सांगलेल्यो त्यो तेंच्यांनी मान्य केल्यो. पहिल्यात पहिली म्हणजे आमचे ज्यो केशी घातलेल्यो आसा त्यो विड्रॉ करता म्हणून सांगल्यो. नवीन ज्यो 70 गाडयोच्यो फायली आमी दिल्ल्यो त्यो गाडयो घेवपाक तेंच्यांनी हे केलें, मान्यता दिली. परत म्हाज्यो ज्यो गाडयो तेंच्यांनी बंद केल्ल्यो ती 8 टन चालू कर म्हणून म्हाका सांगले. आनी फाल्यां फक्त ई ऑक्शन माल चालू करचो अशें म्हणून तेंच्यांनी आमकां सांगलें. तेन्ना आमी तांकां कितें सांगलें की फाल्यां आमी पयलीं वडा कडेन मिटींग, ज्या जाग्यार मिटींग जाता त्या जाग्यार आमची मिटींग जातली. त्या टायमार आमी सगळ्यांक सांगतले आनी तेच्या उपरांत मागीर तुमकां कळयता चालू करचें काय ना तें अशें म्हणून तांकां सांगलां. रेट म्हणजे आतां ई ऑक्शनाचो रेट जो आसा तो डिझला प्रमाणे डिझल 46 रुपया 61 पैसे आनी पर टन पर किलोमिटर 11 रुपया 10 पैसे हो रेट गव्हर्मेंटान फिक्स केल्लो आसा. त्या रेटाचेर आमी रावल्या. मागीर कितें गव्हर्मेंटाचे नोटिफिकेशन प्रमाणे तो रेट आसा म्हणून रेट तो फ्रेश मायनिंगाक रेट वाडून मागता. तेजेर तुमी कॉम्प्रोमायज करना? ना तेजेर अजून फ्रेश मायनिंगाचेर कांयच उलोवप जमना. ट्रकवाल्यांनी सुर्ला सेजाच्या प्लांटार ट्रक बंद दवरूंक म्हूण बोवाळ घालो. उपरांत ट्रकवाल्यांची कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडेन सांखळे बसका जाली. पाळे बॉम्बे रोडार ट्रकाक उजो घालपाची केस मंगळारा दनपारा म्हापशा कोर्टान येता. ट्रकवाल्यांची मंगळारा मुख्यमंत्र्याकडेन बसका जावपाची आसा. प्रस्न सुट्टलो म्हूण ट्रकवाल्यांक आस्त. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इंग्लिश भारतीय भास विदेशींनी लेखक दत्ता दामोदर नायकान बॉम्ब घालो. कोंकणीची रचनात्मक चळवळ आतां शेणल्या आनी ती कांय लोकांची खाजगी कंपनी कशी जाल्या अशें सनसनाटी विधान तांणी केलां. धर्मीक कट्टरवाद आसूंक जायना, तसोच भाशीक कट्टरवादय आसूंक फावना. खंयचीय भास आसूं, शिक्षणाचो दर्जो वाडोवपाचेर लक्ष दिवंक जाय. सगळे इंग्लिश शाळांक अनुदान दिवंक जाय म्हणून दत्ता नायक प्रुडंटाच्या हेडॉनात उलयला. आमी भाशीक फंडामेंटलिस्ट आसपा जायना हे मूळ तत्व. आनी नॉबेल मेळपा सारकें इंग्लीश आमी बरयतात ती आज म्हाका दिसता एक भारतीय भाशाच आमी समजोवपा जाय. भुरग्यांक कशें शिकोवप हें तांकां कळना. म्हणटकीर आमचें आव्हान कशें शिकोवप खंयचे भाशेंत हें म्हणजे भुरगो कसो शिकता आनी ताका कशें शिकयता हें. म्हणटकीर मातृभाशेंत प्राथमीक शिक्षण आनी शैक्षणीक हित हाचो कसलोच संबंद ना म्हाका दिसना. आनी म्हाका आतां ह्या गव्हर्मेंटानूय तें चेंज करचें अशें दिसना. वेल्यान फक्त मायनॉरिटी स्कुलांक न्ही सगळ्यांक दिवचें अशें मत. सो दोनी भाशां मदीं म्हजे मित्र आसात आनी एक वेगळी संस्था आसा, धर्मकौल्ली संस्था आसा जी RSS. तांचो कितें पॉलिटिकल एजेंडा आसा म्हाका कळना. पूण मराठी आनी कोंकणी चळवळींतले
वेल इंटेन्शन लोक आसा जे रचनात्मक कामात गुंतले आशिल्ले साहित्यीक कामात ते बेश्टे आनी वयाच्या एक पिरायेच्या एक हाजेर आसा ते बेश्टे शक्तीक्षय करून घेतले अशें म्हजें मत. सो हे सवंग आनी फटकिऱ्या राष्ट्रवादाच्या कन्सेप्टा सकयल आमचे कांय दुर्दैवान म्हणचे पडटा हे लोहियावादी हे केदो व्हडलो लोहियावादी मनीस लिबरल लोहियावादी मनीस हे पोर्तुगीज कल्चराची हे आनी हे कांय अर्थ ना. चळवळीन ती कशी हे जाल्या की लेट इट बी प्रायवेट लिमिटेड म्हज्याच हातूर हांवें ती पब्लीक लिमिटेड जावन ती वाडपाक जाल्यारच ती वाडटा जाल्यार ती म्हज्याच हातां उरची. कोण भिष्माचार्य सगळे भिष्माचार्य. पंजाब पठाणकोटात सुरक्षा दळांनी 5व्या आतंकवाद्याक मारलो. मात एअरबेजींत सोद मोहीम चालूच उरतली. थंयच्यो सगळ्यो फामिली सुरक्षीत आसात म्हूण सुरक्षा दळान स्पश्ट केलां. युनायटेड जिहाद कावन्सिलान हल्ल्याची जबाबदारी घेतल्या. आतंकवादी पुराय तयारी करून खंय पठाणकोट एअरबेज उडोवंक आयिल्ले. दुसरे वटेन अफगाणिस्तानात भारताच्या कॉन्सुलातीचेर आतंकवाद्यांनी सोमारा हल्लो केलो. The operations are still going on. We have been able to eliminate the 5th terrorist. Given the magnitude of the airbase, the operations will continue to be conducted till we are able to fully render safe the base. However, I would like to inform that all the assets of the airbase, including personnel, families, have been secured and are safe. These terrorists had come well prepared and heavily armed with the aim of targeting the strategic air assets which include aircrafts and helicopters located in the vital Pathankot airbase. राष्ट्रवादी काँग्रेसीन रक्षा मंत्री पर्रीकाराचेर फोग काढलो. He has not even condoled and extended sympathies to the families of the defense forces who belong to his department. एक कितें दाखयता एक डिक्टेटर a ruthless and heartless man is absolutely exposed in this particular case. दुसरे वटेन अफगाणिस्तानात भारताचे कॉन्सुलातीचेर आतंकवाद्यांनी सोमारा हल्लो केलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पणजे महापालिकेच्या वॉर्डांच्या डिलिमिटेशनाची अधिसुचोवणी 11 जानेराक काडटले म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगलां. सरकाराक विचारून वार्ड आरक्षण जातलें. वेंचणूक 6 मार्चाक, अधिसुचोवणी 9 फेब्रुवारीक म्हूण वेंचणूक आयोगान सांगलां. 10 फेब्रुवारी सावन उमेदवारी अर्ज भरपाक सुरवात जातली. वेंचणूक प्रक्रिया सुरू जावच्या 10 दिसां आदीं राखीव वार्ड अधिसुचीत करचे म्हूण हायकोर्टान आयोगाक सांगलां. घेऊ एक विराम.